हे वेलकम बॅक एव्हरीवन. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. आयज आमी करया उरली रवो फ्राय. तर कुर्ली आमी 3 ते 4 फावटी बरें धुवन घेवपा जाय. मोटर धुवन घेतला आनी बरें. आनी आतां ताका आमी क्लीन करून घेवया. खूब लोकांक कळना कुर्ली कशी क्लीन करपाचे. खुबशे लोकांक कळटाय. जे कोणाक कळना तेंच्यांनी करून घेवपाचे कशें करपाचे ते. हे सगळे वस्तू काढून घेवपाचे. थोडे लोक दवरता, थोडे लोक काडटा. हांव दवरना हे वस्तू. मत्सून मोडया. फ्राय करपाक इजी जातले. रवो घेतला, रवो लावून ताका भाजपाचे. मागीर सामग्री पळोवन घेयात. हळदी पिठो, मिरसांगी पीठ, मीठ. कसलें मीठ घेतलें आतां. सी सॉल्ट हांव वापरता चडशे. हे आमचूर पावडर आनी फ्रेश लेमन ज्यूस. ऑलिव्ह ऑयल घातला. हे तुमकां कसलें जाय तशें तेल घेवपा जाता. तेल घाला आनी ताका मसालो तयार करून घेवया. बरें मिक्स करून घेवपा ताका. बरें एक 5 सेकंड तरी बरें मिक्स करपा जाय. सगळे मसालो मिक्स जाले उपरांत ताका कुर्लेन घालपाचे आनी मॅरिनेट करपाचे. इल्लेशें उदक घालया आनी ताका बरें मॅरिनेट करून घेवया. आनी आतां हे कुर्ली हांव 2 वर फ्रिजीन दवरतलो मॅरिनेट जावपाक. चड दवरल्यार बी आनीक बरें. जितले वेळ तुमी फ्रिजीन दवरतले, जितले मॅरिनेट करून दवरतले तितले बरे टेस्ट तुमकां मेळटले. आतां हाका रवो लावया. बेसिकली ताका रव्यान सारखे बुडोवन काडपाचे. जेन्ना फ्राय जातले तेन्ना बरें मजा येतले. पळोवपाकूय बरें दिसतले आनी खावपाकूय बरें रुचीक लागतले. मातशें चिड्डून घेतल्यार आनीक बरें जातले. तर 2 कुर्ली हांवें चिड्डून घेतला आनी 2 सादेशे दवरला. तुमकां डिफरन्स कळटले खंयचे बरे आहा ते टेस्टी. कायल गरम जाले उपरांत तेल घालया आनी तेल गरम जाले उपरांत कुल्ली घालया. एक लक्षांत दवरा की गॅस मिडियम फ्लेमाचेर दवरा आनी बारीक दवरल्यार आनीक बरें जातले. जितले बारीक दवरतले तुमकां तितले तरतरीत कडक कडक क्रिस्पीनेस तुमकां मेळटले. चड फास्ट दवरल्यार क्रिस्पीनेस जावपा ना आनी भितरूय बरे भशेन शिजपा ना. फ्लेम बारीक दवरा. डोके बीन सगळे भाजपाचे तेजे. बरे शिजतात आनी रुची बरे लागतात. हे जाले आमची कुर्ली आतां जालेली आसा. हे पळयात आमची कुर्ली तयार.
व्हिडिओ जर तुमका आवडीत जाल्यार लाईक आणि सबस्क्राईब करा. लज नाका तुम्ही हा, एकदम फ्री. बरे देव बरे कर.